भिंडाची सोलां ही दिसपट्ट्या जेवणातलो एक मुखेल घटक आसा. देखून ह्या सोलांक खूबच मागणी आसता. भिंडाच्या आगळाक लेगीत मागणी आसता. मिरगाक सुरवात जावचे पयलीं गांवगिऱ्या वाठारांतल्या चडशा गराब्यांनी भिंडाची सोलां करतात. सध्या दिवचलच्या वेगवेगळ्या वाठारांत सोलां करपाचो वेवसाय चालू आशिल्ल्याचे दिसून येता. कांय वाठारांत सोलां तयार जावन बाजारांत लेगीत विकपाक आयल्यात. झाडा वयल्यान भिंडा काडून ताच्या पासून सोलां करतात म्हणसर खूब त्रास आनी पयशे खर्च करचे पडटात. देखून ती सवाय विकपाक परवडना अशें वेवसायिकाचे म्हणणे आसा. भिंडा झाडाची मानाय घालून काडू जाय, त्या उपरांत इचू जाय आनी मानाय घालू जाय इचपाक. मागीर ती हाडून धुवू जाय, धुवून न्हेसून फोडू जाय, सोलां काडू जाय आनी सुको घालू जाय. बियो एक कात काडू जाय, अगळ एक कात काडू जाय. अशें म्हणून भिन्ना बरी पिकल्यात. बरी पिकला भरपूर. म्हळ्यार पावसा लागून मानाय मेळना काडपाक. आणि मानायची रेट खूब 2,500 आनी 3,000. पण अंदू कितले चलतलो बरें वेवसाय? जाला, भरपूर जाला पीक. पण पावस येत जाल्यार पावस येत जाल्यार ते देवाचे हेंचेर अशें केल्लेले रेना घराक केल्लेले. तुम्ही रेना करतात. मागीर पोरच्या परस अंदू भिन्ना भरपूर पिकल्यात. भरपूर जाला, भरपूर म्हणजे भिन्नांचो व्यवसाय म्हणजे सोलां करता म्हणजे भरपूर कटकटीचो न्हू. कोटी जिवाची मोस करून घेवची पडटा. रातचे तुका जेव ना, काय ना, जेवण ना, खाण ना, फोडूस पकडना खबर ती. भिंडीचेर चडपाक तुमकां आतां म्हणजे कितें त्रास जाता? चडपाचे आस्ते आस्ते चडपाचे लागता. तेका फाटे आसता, तेका हे धरून धरून वयर चडोवचे लागता. अंदू भिन्नांचें पीक कशें आहा? पीक बरें येना. म्हणजे तूं म्हाका दिसता भिंडीचेर चडून भिन्ना पडटा. हय हय पीक बरें आसा न्हू. हय. आनी एके भिंडीची भिन्ना पाडपाक सादारण तुमची मजुरी कितें? 1000 रुपये तर तुमी अंदू पाडल्यात पडला. हय म्हणजे त्रासदायक आहा. तर आसा पूण मातशें जर लक्ष हे जायत जाल्यार. सकल सध्या भिन्नांची जी आमसुलां आहा सोलां तांचो रेट कसो आहा? रेट 350. पावस पडला जाल्यार ती अवतली. 350 कितें? 350 पट. आनी पायल कशी? पायली पडली पळय मरे 400. 1000. 1000 पडटा. 800 पडटा. 800 जाय. म्हणजे सध्या अंदू मागणी आसा सोलांक? आसा पूण आतां देंवतली ती पावस पडलो जाल्यार. पावस पडलो जाल्यार देंवली देवली आनी उरलेली सोलां करपाक मेळची ना. ना, गेली फुकट. पावस पडनात जाल्यार हो वेवसाय बरो. बरोबर. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत.